नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। फुडल्या वर्सभरात पुराय जातले फोंडेच्या भुंयगत केबलिंगाचे काम, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराची माहिती। अनमोड घाटार धरलो 34 लाखांचो सोरो, अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केली कारवाय। पेडणेच्या उदकाचो प्रश्न जाता तितले बेगीन करतले सुटावो, आमदार प्रवीण आर्लेकार आनी जी तारोलकाराची माहिती। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान वास्कोच्या कोळसो प्रदूषणाचेर हाडचो आळाबंद, थळावो आमदार दाजी साळकाराची मागणी। शेल्ड्यांत 2 गाडयां मदीं जालो अपघात, अल्टो कारीचे लुकसाण। बाबून मतदारसंघाची न्हय जाल्यार स्वताचीच केली उदरगत, आमदार प्रवीण आर्लेकाराचो आरोप। आता पळयात खबरो विस्तारांत। राज्यांतल्या वीज गिरायकांक सुरळीत आनी व्यवस्थीत वीज पुरवण मेळची हे खातीर वीज खातें कार्यरत आसा आनी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर भुंयगत केबलिंगाचें काम सध्या चालू आसा। ह्या कामाचो एक भाग म्हूण येता त्या वर्सभरात फोंडे म्हालात पुराय तरेन भुंयगत केबलिंगाचें काम जातलें, अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली। मजगतीं राज्यांतली सगळीं कार्यालयां सौर उर्जेचेर चलतलीं, अशेंय ढवळीकारान सांगलें। मी देवी लहराईच्या पायाकडे एक काम चालू केलं आणि आज आम्ही नवदुर्गेच्या पायाकडे चालू करता। सबंद फोंडा तालुक्यात अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क फुडल्या एका वर्सात कंप्लीट करपाची, म्हणजे 2023-24 हो आमचो टार्गेट आसा। आणि प्रत्येक अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क करता ते स्पेसिफिकेशना प्रमाणे करतले हेही हांव नमूद करता, कारण म्हणजे चीफ इंजिनियरूय त्याच तत्वाचे आसा, आमची इंजिनियरूय त्याच तत्वाचे आसा। क्वालिटी इज फर्स्ट, क्वांटिटी मागीर। क्वालिटी जेन्ना करतले तेन्नाच बऱ्यो गोष्टी आमकां दिसपाक लागतल्यो आनी तो प्रयत्न आमच्या फोंडा तालुक्यांतल्यान सुरू जाला। म्हाका अभिमान आसा, पावर डिपार्टमेंट घेतल्या 8 म्हयने जाल्या, पूण ह्या 8 म्हयन्यांत जी प्रगती आमच्या चीफ इंजिनियर आनी सगळ्या डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर इन्क्लुडींग लोवेस्ट लायनमॅन हेल्पर पण घातला, लोवेस्ट, आणि जे कर्तृत्व सिद्ध केला त्या हातूंतल्यान फुडल्या 5 वर्सांत पावर डिपार्टमेंट डेफिनेटली नंबर 1 आसतलो अशें म्हाका दिसता। कारण शेवट ध्येय आनी धोरण हाका थोडें डिटर्मिनेशन जर मेळत जाल्यार ह्यो गोष्टी शक्य आसा आनी तें काम आमचे इंजिनियर करपाक लागले। गोंयांतल्यान मंगळूर सोरो घेवन वतना अनमोड घाटार अबकारी खात्यान 329 लिटर सोरो जप्त केलो। सुमार 34,32,000 सोरो वाहनात घालून घेवन वतना चेक नाक्यार धरलो। 3 जाणांक अटक केल्या, हाची फुडली कारवाय चालू आसा। पेडणे मांद्रे मतदारसंघात उदकाचो व्हडलो प्रस्न उप्रासला, देखून उदकाचो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करपाचो यत्न आमी करता, अशें पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार आनी मांद्रेचे आमदार जी तारोलकार हांणी सांगलें। तशेंच थळाव्या लोकांक गैरसमज जाला की विमानतळाक आनी आयुष हॉस्पिटलाक लागूनच तांकां उदकाचो उणाव भासता, ताका लागून तांचोय बेगोबेग गैरसमज पयस करतले, अशें मत तांणी उक्तायलें। प्रॉब्लेम पयलींसून चालू आसा उदकाचें, कित्याक आतां लोकांचें चड हें जालां की सगळें डायवर्ट जाता म्हणून हांगासर आयुश आनी एअरपोर्टाक, ताका लागून गव्हर्मेंटान आतां दाखोवचें न्हू
खऱ्यांनीच जायना जाल्यार लोकांक एटलिस्ट 3 ते 4 वरां दिवचे. आतां हे 3-4 वर्सां प्रॉब्लम कंटिन्युअसली फेस करतात आनी हे स्पेसिफिकली एप्रील मे म्हयन्यान मेजर इश्यू आसता. आतां कितें जाला उदीक शॉर्टेज आसल्या कारणान कंटिन्युअसली आमी आमच्या ऑनरेबल PWD मिनिस्टरा कडेन फॉलोअप करतात. 15 MLD प्लांट ऑलमोस्ट कंप्लिशनार पावला. सो नेक्स्ट बाय मे एंड जून तो कंप्लीट जावपाक जाय अशें डिपार्टमेंटान आमकां सांगलां. पूण आमी ट्राय करतात जाता तितकें बेगीन जावचें म्हणून. दुसरें आतांच प्रवीणान सांगलां तशें आमच्या स्थानिकांक बारीक गांवांतल्या लोकांक तांकां दिसता कितें एअरपोर्ट येयलो म्हणून उदीक थंय गेलें. पूण हो प्रॉब्लम तो आनी हांव येवच्या पयलीं पासून आहा. तो कितें आतांच जावंक ना ऑन द स्पॉट एअरपोर्ट जाल्यार एअरपोर्टाचेर थंयसर 5 MLD प्लांट तेंच्यांनी आपलो पर्सनल बसयला. ऑलरेडी आयुश्याक तेंच्यांनी पयलीं मागलेलें 1 MLD दिवपाचो म्हणून. पूण ते 1 MLD तो हेनी PWD ऑलरेडी आतां स्टॉप केला. तो उदकाचो फ्लो आहा तो आजून पर्यंत आमकां स्पिडीन आमच्या मांद्र्यान तरी पावना. हो स्टेटस सद्याचा. आमी प्रयत्न करतात जाता तितकें बेगीन करचें. प्लस 30 MLD प्लांट वर्क ऑर्डरूय दिला. आतां फुडल्या म्हयन्यात फावंडेशन स्टोन घालून तें काम जातलें. 2 ते 2.5 वर्सां भितर तो प्लांट रेडी जातलो. वाऱ्याचो वेग चड आशिल्ल्यान वास्को म्हालांत कोळशाचो व्हडलो प्रस्न उप्रासला आनी कोळसो व्हरपी ट्रकाक पयलींच ताडपत्री बांदपाचो आदेश दिला अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हाणें सांगलें. कोळशाच्या प्रदुशणाचेर नियंत्रण हाडटलें जाल्यार गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कोळसो व्हरपी ट्रकांची पळोवणी करपाक अचकीत भेट दिवची अशें मत तांणी उक्तायलें. आनी वारो चड आसा म्हणटकूच उदक चड आसा. आमी पयलीं पासून मेंटेन करत आसा की आमी ह्या कंपनीजांक सांगपा जाय की तुमी डोम स्ट्रक्चर घाला म्हणून. आनी जे पळय भायर ट्रान्सपोर्टींग जाता ताजेर एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरींग आसूंकूच जाय. आतां आमी सांगतकूच एकदां तांणी घालपाक केलें म्हणजे ताडपत्री ते घालताले ते टायट करप आनी कितें करप वॅक्यूम जावचें न्ही म्हणून सगळें केलें. बट सम स्ट्रिक्ट मॉनिटरींग आमी डेली वचून मॉनिटर करपाक शकना. सो मॉनिटरींग एजन्सीज गोवा पोल्युशन बोर्डान वचून ते चॅक करपाक जाय. रँडमली चॅक करपाक जाय. म्हणजे सरप्रायज विजीट जशें म्हणटा करिना न्ही ते करता जाल्यार आमकां कळना तें तांणी वॉट दे आर डुईंग. आमचे भितर ते तशें कॉर्डिनेशन ना. दे शूड टेल अस वेदर दे आर डुईंग रँडम चॅकिंग ऑर नो. वेदर दे आर डुईंग एनीथींग म्हणजे आमकांय कळना न्ही. आतां तुमी विचारलो प्रश्न की आमकां वी डोंट नो वेदर दे आर डुईंग रँडम चॅकिंग. ह्या दिसांनी चड वारें आशिल्ल्या कारणान तें चड जालां मातशें. पूण डेफिनेटली ते पोल्युशन आसात. देर इज नो डावट पोल्युशन आसात. आमकां रस्ते पयल्यार कळटा पोल्युशन आसा. कुडचड्या शेल्डे वाठारांतल्या बस स्टॉपाचेर रिक्षा आनी ऑल्टो K10 मदीं अपघात जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ऑल्टो K10 गाडयेन रिक्षाच्या मुखार जोरान धपको दिल्ल्यान दोनूय गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालें. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. हाचो फुडलो तपास पुलीस करतात. बाबू आजगांवकारान तांच्या काळांत पेडण्याची उदरगत करूंक ना जाल्यार वेगवेगळ्या प्रकल्पांचेर पर्संटेजी घेवन स्वताची उदरगत केल्या. ताका पेडणेचे लोक परत केन्नाच निवडून हाडचे नात अशें विधान आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी केलां. बाबून आपूण फुडली विधानसभा वेंचणूक पेडणेच्यानूच लढयतलो अशें कांय दिसा पयलीं विधान केल्लें. त्या विधानाक आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी हें विधान केलां. सगळे इश्यू हांगासर करून दवरलेले आहा ते म्हाका भोगचे पडटा हांगासर. हो फकत सगळे इलेक्शन जावचे पयलीं हेणी नाल फोडल्या. गाडयेन नाल भरून घेवन वयता तिका नाल फोडप पर्संटेज घेवप. नाल फोडप बट आजून थिंगासर कामां जावंक ना न्ही. सगळी पर्संटेज पावली. बॅगां घेवन पावला मडगांव. अरे पेडणे येवन दाखोवनी पयलीं हे लोकांचे श्राप आहा ते 4 वर्सां घरा बसून तेणी भोगचे कळ्ळें. आनी मागीर फुडले 4 वर्सां मागीर पळय अजून खूब टायम आहा. आनी तो जाणटोय जाल्लो न्हू. तेणें आतां ग्रँडफादर जाल्लो आहा त्या भुरग्यांक म्हणजे सांगोवचें घरा म्हणून. आयज एअरपोर्ट जाला जाल्यार हेंच्यांनी हो आतां येदो व्हडलो डेप्युटी CM आहलो म्हणटा जाल्यार त्या टायमार आतां तो हो प्रोजेक्ट आहा पळय तो प्रायवेट प्रोजेक्ट ओके एअरपोर्टाचो जाल्यार तेन्ना त्या टायमार हेंच्यांनी एग्रीमेंट करून दवरूंक जाय आसलो. ह्या आमच्या लोकांक आयज हांगासर एग्रीमेंट दाखयलेलो सगळे लोक आमचे पर्संटेज जॉबाक वतले आसले. आयज ते जॉबाक लागून आमच्या भुरग्यांक जे कोणाचे लँड लुजर आहा पळय तांकां आयज तळमळचें पडटा जॉबाक लागून. ऑलरेडी आमचे लोक लागल्या नाय न्हू. आमचे लोक चडशे लागलेले आहा. पूण ते समज प्रोसिजर केल्लो आयज जाल्यार इजी बी जातली आसली. हेणी कितें केलें लोकांक धरले स्ट्रायक केलो. स्ट्रायकाक बसले. सांजची बॅगां मेळवली काय स्ट्रायक काबार अशें करून बॅगां घेवन फकत तेणी बॅगांचें चिंतलें आनी कांय ना. ताका खोऱ्यांनी आहलो तो जाल्यार हांगासर तुका सांगता तेणी खोऱ्यांनी पेडण्यान रावन तेणी लोकांची सेवा करूंक जाय आसली. आयज हांव पेडणेकार म्हाजो बंगलो आयज पेडण्यान आहा. हांव पेडणेकार म्हणून हाज्या रायटान झगडोंक शकता. तो खंय पेडणेकार तो मडगांवकार. तेजें घर आहा हांगासर. पाटयेन धाडलो पाटयेनसून ताका थंय धाडलो कितें हो वयतलो म्हणून.
दारबांदोडा दयानंद नगर वाठारांतल्या दत्ताच्या देवळाचो 38वो वर्धापन दीस 27 आनी 28 अशे 2 दीस व्हडा उमेदीन मनयतले। पयल्या दिसा पारंपरीक पद्दतीन धर्मीक विधी केल्यो, तशेंच ह्या दोनूय दिसा भक्तांक खातीर महाप्रसादाचें आयोजन केलें। वाळपय हो सत्तरी तालुक्याचे केंद्रस्थान देखून वाळपयची उदरगत करून सक्षम करपाचो आमचो यत्न सदांच आसतलो, अशें स्पष्ट मत थळावो आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी मासोर्डे श्री रवळनाथ शांतादुर्गा देवस्थानाच्या वर्धापन दिसा निमतान मांडले। ह्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणे आनी पर्येची आमदार दोतोर देविया राणेचो खाशेलो भोवमान जालो। आयच्या कारवायची मुखेल सोयरी तरी बी आमची सत्तरी एकदम बरी आहे। आमच्या सत्तरी जायत्यो गोष्टी आम्ही करू शकता देवाचे कृपेन आनी केंद्र नेतृत्वाचे कृपेन आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान जायते खाते आमकां दिल्या। ज्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान आमी आमचो परिसर आनी गोंयान बी जायतो आमी विकास आमी करू शकता आनी करपाक जाय। हांवें सदांच सांगलां तुमकां की वाळपय म्हणटा ते 6-7 प्रकल्प येतलेच आनी ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक अभिमान आसतलो की बाबा आमच्या सत्तरीन ह्या तरेचे प्रकल्प हे साधी गोष्ट न्हू, त्रास काडचे पडटा। सत्तरी वाठारांतल्या नाणूस सातेरी ब्राह्मणी महादेव देवस्थानाचो फामाद जात्रोत्सव आयतारा 26 मार्चाक व्हडा उमेदीन मनयलो। ह्या जात्रोत्सवाचो महत्वाचो भाग म्हळ्यार सुमार 100 धोंडांनी अग्निदिव्य पार केलो। ह्या जात्रेक भक्तांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लायली, तशेंच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी पर्येची आमदार दोतोर देविया राणेन लेगीत देवीचो आशीर्वाद घेतलो। वेळसावच्या वाठारांतल्या लोकांक जाल्ल्या त्रास आनी अन्यायाक लागून सोमाराक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी वेळसावच्या डबल ट्रॅकिंग सायटीर वचून पळोवणी केली आनी तळाव्यांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो। त्या वेळार शेकड्या पयलींची पोंय बेकायदेशीरपणान पुरयल्ल्यान उदक ह्या वटेंतले त्या वटेन वचना आनी हाचो परिणाम तळाव्यांक जाता। तेन्ना पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान हातूंत लक्ष घालचें अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान पळोवणी करपाक गेल्ल्या वेळार सांगलें। एक्चुअली आमकां पाळी वेलसांव गांवच्या लोकांनी उलो मारिल्लो। पयर जो इन्सिडंट जालो इन्सिडंट जायत आहा त्या लोकांनी आमकां उलो मारिल्लो की काँग्रेस पक्षा तर्फे तांकां हांगा येवन जे तांचो आज अत्याचार आनी अन्याय पळय आज चल्ला तो तांणी ऑलमोस्ट आमकां एक्सप्लेन केला, ब्रीफ केला। तुमी पळयता आसतले की ही पोय जी कितले शेकड्यांनी वर्सांनी जें उदक हाय टायडीचेर येता लो टायडीचेर वता आनी त्या सायडीन जो गांव आहा त्या सायडीन जी घरां आसा पावसान ऑटोमॅटीक तें उदक ह्या पोयींतल्यान दर्यान चल्लें म्हणजे त्या सायडीची घरां ही फ्लडींग जायना। आतां तुमी पळयलां आसतलें इल्लिगली ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान तो पोय आहा ती बंद केल्या, माती घातल्या अक्षरशः आनी तें उदक ह्या सायडीचे त्या सायडीन वचपाचें हें बंद केलां। आतां म्हजो पयलो प्रश्न ह्या एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर निलेश काब्रालाक की तो आतां व्हडली तत्वज्ञानां सांगता एसेंब्लीन। आज सकाळीं तुमी पळयलां आसतलें जेन्ना विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान पॉयंट ऑफ ऑर्डर मागली की तांणी पयर BSCन कितें सांगलें की प्रश्न जे आसा ते तुमकां आमी 48 आवर्स पयलीं दितले म्हणून। प्रश्नाचे आज क्वेश्चन नंबर 6 तो आज सकाळीं हाडटा आनी सिडी दिता। अरे म्हणजे ते स्टडी केन्ना करप म्हणजे आनी तेन्ना तो एनवायरमेंट सो कॉल्ड एनवायरमेंट मिनिस्टर इज ऑल्सो
लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टर तो थंय आड्ड्यो मारता. म्हाका दिसता थंय आड्डी मारचे पेक्षा पयलीं हांगा येवन सत्य परिस्थिती पळोवपाची गरज आसा. संवसारीक रंगमाची दिसा निमतान गोमंतक भवनात स्त्री पुराण ह्या नाटकाच्या प्रयोगाचें सादरीकरण जालें. हे नाटक रामायणातल्या 3 स्त्री पात्रांचेर आदारीत आशिल्लें. हो प्रयोग विद्यानिधी वनारसे हांच्या मार्गदर्शनाखाला दीप लक्ष्मी मोगे हिणें सादर केल्लो. पळयात ह्या नाटकातले कांय खीण. You are absolutely right, Devi. Our lives are carved by our karmas, our deeds. As my karmas are leading me towards my remaining life, so might your karmas be leading your life towards a determined new path. Patience. Furious too. He roared. King Sugriv. Devi Sita will never speak false. There is someone in this assembly who is playing this dirty mischief. Whoever it is, it does not surrender in a moment. I shall destroy this entire assembly. आयच्या बदलत्या आणि उदरगतीच्या काळान पर्यावरण काबार जावपाक लागला. त्या भायर पर्यावरणाचेर निंबून आशिल्ली जैवविविधताय लेगीत नष्ट जावपाक लागल्या. पळयात उदरगतीच्या नांवान नष्ट जावपाक पाविल्लो मोरजेचो वाठार. पळयात हे मोरजेचे डोंगर. मोरजे हो वाठार पयलीं सावन सैमान भरिल्लो आनी हिरवेगार डोंगर भागान नटिल्लो असो वाठार. ह्या हिरवळीत आनी डोंगरांचेर वेगवेगळ्या प्रजातींची शेवणी तशेंच जनावरांचो वास आसतालो. खासा करून हांगासर खूब प्रमाणात मोरांचे अस्तित्व आसताले आनी ताका लागूनच ह्या गांवची देवी मोरजाई लेगीत मोराचेर बसता अशी थळाव्यांची मान्यताय. पूण आजच्या ह्या बदलत्या आनी उदरगतीच्या कारणाक लागून हे पर्यावरण नष्ट जावपाच्या वाटेर आसाच, पूण त्या भायर ह्या जनावरांचो लेगीत जागो ना जावपाक लागला. हे हिरवेगार आनी सोबीत दिसपी मोरजेचे सुंदर डोंगर आतां वोसाड आनी बोडके दिसपाक लागल्या. ह्या उदरगतीच्या नादात फुडाराक ह्या मोरजेच्या सुंदर अशा वाठारात तशेंच डोंगरांचेर मोर खंयचो सादो कावळो सुद्दां दिसप खूब कठीण जावन आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. खूब तेंपान सोमारा ट्रॅफिक पुलीस तालाव मारपाक 18 जून रस्त्यार दिश्टी पडले. ह्या वेळार येरादारीचे नेम मोडिल्ल्यान खुबश्या प्रवाशांक तालाव पडलो. हातूंतल्यानच एका प्रवाशाचे आनी ट्रॅफिक पुलिसाचे तोंडाक तोंड जाले. पळयात. केंद्र सरकाराच्या कायद्याप्रमाण पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करपाची निमणी तारीख 31 मार्च मेरेन आशिल्ल्यान लोकांनी पणजे कार्यालया भायर प्रचंड गर्दी केल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. फाटलो म्हयनोभर हो बोवाळ चालू आसा. तरणाटे तशेंच जाणटे भर वतान कार्यालया भायर पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करपाच्या बोवळान उबे आशिल्ले पळोवपाक मेळटा. दिवचल तालुक्यांतल्या 2 पंचायतीच्या 2 वॉर्डा खातीर जाल्ले पोट वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जाला. वन मावळिंगे पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 7तल्यान शाहू वरक जाल्यार वेळगे पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 5तल्यान सर्वेश घाडी वेचून आयल्यात. दोनूय वॉर्डा खातीर शेनवारा मतदान जाल्ले. सोमारा सकाळी दिवचलच्या मामलेदार कार्यालयांत मतमेजणी जाली. मजगती जैतिवंत उमेदवारांनी विजयोत्सव मनयलो. प्रभागाचो प्रभाग क्रमांक 5 हेचो विकास करपाचो आनी आयज दोतोर प्रमोद सावंत आमचे मुख्यमंत्री तेणें हे सहकार्य केलें आनी म्हाजेर जो विश्वास दवरलो तो सार्थ करपाचो हांव प्रयत्न करतलो आनी तेजें म्हाका मोलादीक सगळें सहकार्य मेळटलें आनी सगळ्या गांवचो विकास करतलो. म्हाजो प्रभाग तसोच अख्ख्या गांवाचो. हे म्हाका यश गावला पळय न्हू हो सगळो CMाचें हे सगळें आनी मुख्यमंत्र्याकूच लागून हे सगळें म्हजें हें जाल्लें आसा. हय तेन्ना तेजें हें चड सगळ्यांक सपोर्ट दिलो म्हाका कार्यकर्त्यांनी आनी आमचे आमदारांनी आमचो आमदाराचो सपोर्ट आसलो कार्यकर्त्यांक आपलो सगळ्यात आनी म्हाका अशें दिसता की सगळ्यांच्यांनी
सपोर्ट केला होता, खूप सपोर्ट केला, भरघोस मताने निवडून दिला. याच्याबद्दल सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि माझे कार्य अशाच पुढे चालू उरतले आणि जी उरलेली बारीक सारीक कामां ती फुडें घेऊन वयतलो आणि त्या कामाक आमदाराचो सपोर्ट आसतलो. भौशीक सुवातींचेर नितळसाण करपाची गजाल येता तेन्ना एक निराशाजनक चित्र दोळ्या मुखार येता. हाचीच देख म्हळ्यार वाळपयच्या नगरपालिका गार्डना फाटल्यान आशिल्ली सुवात स्वच्छ भारत अभियानाच्या प्रचाराक चुकली कशी दिसून येता. बुरशा अवस्थेत आशिल्ले डस्टबीन आणि कचरो तशेंच हेर स्क्रॅप साहित्य वस्तू मेळत थंय उडयल्ल्या कारणान ही स्वच्छ भारत अभियानाची फकाणां केल्या भशेन आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. काजूच्या बियांचो दर 170 करचे अशी मागणी केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान विधानसभेच्या अधिवेशनात केल्या. म्हारगाय वाडटा हाचो फटको सर्वसामान्य लोकांक बसता. दर एका वस्तूचे दर वाडटा. फकत काजूच्या बियांचो दर अजून मेरेन सरकार कित्याक वाडयना असो प्रस्न एल्टन डिकॉस्टान विधानसभेत उप्रासला. 8 म्हयने शेतकार काजू उत्पादन करतात पूण दर वर्सा काजूच्या बियांचो दर देंवत आसा. आख्खे वर्स शेतकार काजूच्या उत्पादनाचेर जगतात. दर वर्सा काजूचो दर देंवल्यार शेतकारांनी करप तरी कितें? सरकारान आतां तरी काजूच्या बियांचो दर वाडोवचो अशी मागणी आमदार एल्टन हांणी सोमारा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या 0 तासा वेळार केली. स्पीकर साहेब, जेन्ना फर्स्ट आमगेली असेंब्ली जाल्ली तेन्ना हांवें हो प्रश्न काडलो, इन्क्रीज सपोर्ट प्रायस फॉर द कॅज्यूनट्स. आनी तेन्ना ऑलमोस्ट 123 रेट आशिल्ली आणि जेन्ना आमी हो पॉयंट काडटरी ऑलमोस्ट 140 रुपीज जाल्लो हो काजूचो. आणि हांव जे वाठारान केपें मतदारसंघान जो आहा तिने म्हाका दिसता पेडणे आनी आमगे केपें हे काजूंचो हो जो पिकावळ जाता तेजेर आमगेलो लोक जगता. आणि सांगलो ते प्रमाणे ऑलमोस्ट 8 म्हयने काम करून तांकां जे हो काजूचो पिकावळ जाता तो तांकां वोल ते आख्खे वर्सभर चलयताय. स्पीकर सर, आतां आयकिल्ले ते प्रमाणे आमकां काजूची रेट आहा ती 115-118 पावल्या. स्पीकर सर, डे टू डे म्हाका दिसता म्हारगाय वाडत आहा. आज पेट्रोल 100 क्रॉस जालें, सिलिंडर 1213 जालो. म्हारगाय वाडत आहा. आज आधार कार्ड आनी पॅन कार्ड लिंक करपाक ती 1000 जायो. बट हांव कितें म्हणटा, काजूची जी रेट आहा ती देंवता. ही कित्याक देंवता? आनी आमगे डिमांड आशिल्लो ती एटलीस्ट 150 म्हाका सदां 150 न्हू 170 रुपीज जावपा जाय काजू रेट. नाल्यार आमगे लोकांक म्हाका दिसता जगपा इतलो त्रास जातलो. ही म्हारगायेचेर इतली वाडटा. सो म्हाका दिसता सरकारान हेजेर नोंद घेवपा जाय. सगळी वाडटा, फकत आमगे बारीक लोकां गेलो बारीक समाजा लोक जे काम करता त्योच प्रायस देंवता. सो म्हाका जाण जावपालें कित्याक ही रेट देंवता आनी एक रेट एटलीस्ट 170 काल कोणाक उलयता आसतना म्हाका सांगून कळ्ळां की भायल्यान आफ्रिका तिन्यासून खंय काज येताय बी येताय आनी ताका लागून आमगेले रेट हिंगा देंवल्या. बट मुगे जाणट्या प्रमाणे म्हाका दिसता आमगे गोंयची काज जो टेस्ट आनी ह्यो काजू जो वॅल्यू आहा इंटरनॅशनल मार्केटां लेगीत हो भरपूर आहा. सो स्पीकर सर, तुकाय खबर आहा, तूंय त्या वाठारांतले येता आनी तुका म्हज्या चड खबर आसपा जाय हो लोक कितले त्रास करता ह्यो काजूचे जे पिकावळ काडपाक. सगळी वाडटा, म्हारगाय वाडटा. बट 125 जालो ती 140 जालो ती 115 118 जाल्या. स्पीकर सर, म्हगे मागणे ह्या हावजाक ऑनरेबल आमगेल्या चीफ मिनिस्टराक की आनी आमगेल्या एग्रीकल्चर मिनिस्टराक ही रेट सर तुमी वाडयची. ही लोकांक तुमी वयल्यान आनी चेपयताय, हे लोकांक सकयल घाताय. हे जावपा जायना. ही एटलीस्ट 170 तरी रेट जावची. गोंयचे दूध उत्पादन उणें जावपाक गोंय पशुसंवर्धन खातें पुरायपणान जबाबदार आसा. हे खातें दूधकारांची बिलां थकीत दवरता. ताका लागून दूध उत्पादकां मदीं निर्शेवणी आयल्या. दुधाचें उत्पादन 55,000 वयल्यान 53,000 लिटर प्रति दीस इतलें जाला. ऑटोमेटिव्ह मिल्किंग युनिट हाडून दूध उत्पादकांची बिलां वेळार कित्याक फारीक करिना काय असो प्रस्न दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी 0 वराक केला. हे विशया कडेन सरकारान गांभीर्यान लक्ष घालचें अशी मागणी ताणें केल्या. Will the Minister for Animal Husbandry and Veterinary Service be pleased to explain
Is the minister aware that government is not proactive in streamlining the payment of milk incentives to dairy farmers? The farmers are facing terrible difficulties in rearing the cattle despite various schemes leveled to the farmers like Kamdenu and perennial green fodder growing scheme. In fact, the milk production in the state has actually decreased from 55,000 liters per day. It was there in 2013 and today it is 53,000 liters per day. आता हांव कित्याक सांगता स्पीकर सर, हो इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा. ह्या प्रश्नाचेर त्या शेतकऱ्यांक बाबड्यांक खिची जर गाय सांबाळटले जाल्यार ते गायीक दिसाक ताका जे खांड लागता ते एक 423 रुपयाचे लागता आणि सध्या दुधाचो रेट आसा तो 30 रुपया आसा आणि एक एवरेज गाय दिसाक 10 लिटर दिता जाल्यार तेचे कितले जाला 300 रुपया. आता 300 रुपया जर दुधा कडल्यान मेळटा गायी कडल्यान आणि खर्च जाता तिचे 423 म्हणून सपोर्ट प्राइस दिता आणि हो सपोर्ट प्राइस 8 महिने 6 महिने जायना. आणि आमकां असेंब्लींतल्यान क्वेश्चनान आन्सर गावला. दोनदा विचारलेले क्वेश्चन. एकदा विचारलेलो क्वेश्चन 14 जुलै 2022 की गव्हर्नमेंट हे पैसे दिवप जो सपोर्ट प्राइस इज सिरियस अबाउट इट जाल्यार तेन्ना कितें दिला आन्सर, द पेमेंट ऑफ द इन्सेंटिव्स ऑन मंथली बेसिस विल बी पॉसिबल when all the primary dairy societies in the entire state are installed with automatic milking units and the bills which are auto generated are submitted to the department for payment. म्हणजे कितें, ऑटोमेटेड मिल्किंग युनिट सगळ्या डेअरींक घालपाचे आणि ते घालतूक सुनीत ते जसं जनरेट येयले काय गव्हर्नमेंट बेगीन पैसे दितलो. आता दुसरें एक आन्सर दिला त्याच डिपार्टमेंटान दिला सर. 18 जानेवारी 2023 दिला. प्रश्न विचारलेलो, वेदर गव्हर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग ऑटोमेटेड मिल्किंग युनिट. आन्सर पळय, नो सर. अ पायलट प्रोजेक्ट वॉज अंडरटेकन बाय प्रोक्युरिंग 56 numbers फॉर 2 तालुकाज अँड द रिझल्ट आर नॉट फेवरेबल. एकीकडे म्हणटा पायलट प्रोजेक्ट घेतला, हे पॉसिबल ना ऑटोमेटेड मिल्किंग. दुसरीकडे म्हणटा मिल्किंग युनिट घाला आणि रेग्युलरायज करा. गव्हर्नमेंटाचा आसा कितें? याचो अर्थ म्हाका दिसता हे डिपार्टमेंट इज नॉट एट ऑल सपोर्टिव्ह टू आमच्या फार्मर्स. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेट खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेजीकूय फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.